ते सुद्धा गॅप पडला ओके प्रसाद कितें सांगता? सर आयज हांव असो रावंडाक येतालो तेन्ना म्हाज्या नजरेक पडलें की एक गॅप पडले हांगा दोनी सायडीन पळयला हांवें सकाळी आयज दोनी सायडीन पुलाक गॅप पडले आनी एज पर म्हाज्या भावान म्हाका थोडे दीस पयलीं सांगलेलें हे आवाज जो जाता गाडी येता रातची गाडी येता आनी जे आवाज जाता आवाजान आमकां न्हीद पडना रातची खूपच मोठो आवाज जाता हेवी व्हेकल येयले जाल्यार घडम घडम असो आवाज जाता आमकांय त्या सायडीन त्रास जाता आमची जरी 50 मिटरा घरां आसली तरी आमकां खूपच त्रास जाता ह्या गाडयांक लागून आवाज हे गॅपाक पडल्या आनी गॅपान हे रोड बसता पूल बसता सकयल ते आवाज जाता भरपूर सरकारान हेचेर कांय तरी तोडगो काडपाचो हे मातशे जे खड्डे पडला गॅपी पडला ते मातशे बुजोवपाचे आनी नागरिकांक जो त्रास जाता त्या त्रासा पासून मातशी सुटका करपाची पुला पासून पुलाची दुरुस्ती करून हे पळय जे हेचें काम हे म्हळ्यार पळय ही गॅप पयलीं हे हांगा स जातले इतली गॅप वाडली एक वर्सांत आनी वाडटली तेजे खातीर केन्ना हे पळय ही गॅप व्हडली गॅप ही पळय केन्ना हे कोसळूंक शकता फाटले पावट हांगा वरतून घाट जातले मागीर टेम्परी तेंच्यांनी हॉटमीस घालून लेवल करून मातशें हें केलें ते वयल्यान पूण हांगा ही गॅप जाल्ली आसा आनी सगळें आतां हायवेचें उदक येता ते आमच्या गवंडी वाड्यान येता तेंच्यांनी आतां केबलाची हें केली की त्या लायनीन ते चडा वयल्यान माती येता ती कंप्लीट हांगा आमच्या वाड्यार येता त्या रोडार न्यू रोड केला आमदारान तेचेर माती येता सगळी आनी ही फुटपाथ केल्ली आमी 4 वर्सांनी आनी पळय तो चिखल दिसता तुमकां सबंद रेबो फुटपाथ हांगा येता सबंद आनी आतां वचपाक डेंजरस आहाय पळय तुमी पळयात 2 व्हिलर ब्रेक मारल्यार हांगा खंय फूल फुटपाथी स्लीप जातली गाडी आतां कोणाक म्हणून सांगचें आतां हो तुमकां सर्वीस रस्तो सारको ना न्हू हय तो पळय तो ह्यो मातसो इतलो आहा तो म्हाका दिसता अरावंड 80-90 मिटर जावचो ना इतलो तो रोड हालून करिना काय सांगलेलं तुमकां डिपार्टमेंटान केव्हा बी करते म्हणून डिपार्टमेंटान कितें सांगून उरलें आमदारान म्हटलेलें एक फावट आमकां करून दिता म्हणून अजून काय त्या रोडाचेर जावंक ना ओके नमस्कार आम्ही आसात तामोशा ह्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसात त्या रस्त्याचे सायटीन जो उड्डाण पूल आसा तो उड्डाण पूल काही ठिकाणी भेगा पडलेले असे थळाव्यांची तक्रारी आसात आणि रातच्या वेळार जेन्ना व्हडा प्रमाणात अवजड वाहनां गाडयो वयतात तेव्हा धाड असो आवाज येता आणि थळाव्यांक ताचो बरोच त्रास जाता सरकारान आणि सार्वजनिक बांधकाम खाते विभागान हांगासर लक्ष दिवचो आणि जे पुलाक भेगा पडल्यात काही प्रमाणात तो खचलेलो आसा जॉइंटाचे सुटलेले आसात भविष्यात ताका धोका निर्माण जावं दियेत अशी थळाव्यांनी भय निर्माण केला भीती तांकां दिसता आणि अशी घडणूक घडची न्हू ह्या खातीर सरकारान लक्ष दिवचो तेच भशेन हांगर थळाव्या लोकांक जे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करताना बऱ्यापैकी सर्वीस रस्ते करून दितले अशे MVR कंपनीन त्या वेळार सांगलेले सरकारानय तांकां ठोस आश्वासनां दिल्ली पूण आयज मेरेन हांगा जर पळयले जाल्यार तांच्या सर्वीस रस्त्यांची कशी स्थिती आसा हे आमकां दिसून येता फुटपाथ केल्यार चलन वचपाक दुचाकी वयता आनी दुचाकी चलन वयताना कशा प्रकारची निसरट जाता आतां पावसान आनी तांकां कशा प्रकारचो त्रास जाता हे आमकां ह्या चित्रीकरण केल्या उपरांत किंवा प्रत्यक्ष हांगासर अनुभव घेतल्या उपरांत येता सरकारान हाचेर ताबडतोब लक्ष दिवन
ह्या रस्त्याचे सर्वीस रस्ते बऱ्यापैकी करचेच तेच भशेन हांगासर जे वेगवेगळे सर्वीस रस्ते आसा आणि ते निसरड पद्धतीने झाले ताचेरय उपाय येवजण करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर.